तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. आयच्या ह्या व्हिडियोंत पोरण्या सल्ल्यांतल्या जोशवा विशयांत 12 सवाल आसात आनी 13वें सवाल तुमी सारकी जाप कमेंट करच्याक. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडियो सुरू करया. पयलें सवाल. मोइजे मेल्या उपरांत इस्रायेलीतांचो मुखेली कोण जालो? ए. आरोन, बी. एलियाजर, सी. जोशवा, डी. कालेब. सारकी जाप ऑप्शन सी. जोशवा. जोशवाचो ग्रंथ पयलो अध्याय पयली आनी दुसरी वळ. मोइजे मेल्या उपरांत सोरेस्परान जोशवा कडेन उलोवन म्हळें, तूं आतां सगळ्या लोकां बराबर इस्रायेलीतांक दितलो त्या देशांत भितर सर. दुसरें सवाल. जोशवाच्या मुखेलपणांत इस्रायेलीतां खंयची न्हंय उतरली? ए. टायग्रीस, बी. नील, सी. युफ्रेटीस, डी. जॉर्दान. सारकी जाप ऑप्शन डी. जॉर्दान. जोशवा तिसरो अध्याय 17वी वळ. सगळी इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान उतरोन वयताना सोरेस्पराच्या सल्ल्याची पेटवो वयतले याजाक सगळे राष्ट्र उतरोन वसा पर्यंत जॉर्दाना मदले सुके धरणीर हालानासतना उबे रावले. तिसरें सवाल. जोशवान शिट्टी मातावन गुटान कितल्या गुप्ताचरांक धाडलें? ए. 2, बी. 4, सी. 6, डी. 8. सारकी जाप ऑप्शन ए. 2. जोशवा दुसरो अध्याय पयली वळ. नूनाच्या पुता जोशवान शिट्टी मातावन गुटान दोगां गुप्ताचर्यांक धाडले. चवथें सवाल. दोगांय गुप्ताचरांक कोणें लिपोवन दवरलें? ए. देबोरा, बी. रुथ, सी. मिरियाम, डी. राहाब. सारकी जाप ऑप्शन डी. राहाब. जोशवा दुसरो अध्याय 4थी वळ. पूण ते स्त्रियेन त्या दोगांय मनशांक व्हरून लिपोवन दवरले. 5वें सवाल. राहाबान आपल्या घराणें राखून व्हरच्याक जनेलाक कसलो गुर्त बांदलो? ए. काळें सूत, बी. तांबडो नाडो, सी. धवें पिंत, डी. निळशें वस्तूर. सारकी जाप ऑप्शन बी. तांबडो नाडो. जोशवा दुसरो अध्याय 18वी वळ. आमी ह्या देशांत येताना ज्या जनेलांतल्यान तुवें आमकां सकलां देंवयलें त्या जनेलाक तुवें हो तांबडो नाडो बांदूंक जाय. 6वें सवाल. इस्रायेलीतांनी जेरिको शाराचेर कितले पावटी बोवाडे काडले? ए. 3, बी. 4, सी. 7, डी. 9. सारकी जाप ऑप्शन सी. 7. जोशवा 6वो अध्याय 4थी वळ. 7 याजकांनी कोंब घेवन पेटे फाटल्यान वचोंक जाय. 7व्या दिसा तुमी 7 पावटी शहराचो बोवाडो काडूंक जाय आनी याजकांनी कोंब फुंकूंक जाय. 7वें सवाल. याजकांनी कोंब फुंकताना आनी लोकांन बोब घालतना कितें जालें? ए. शहराच्यो वणदी कोसळ्ळ्यो, बी. पावस आयलो, सी. दरवटे उक्ते जाले, डी. भुमीर काळोख पडलो. सारकी जाप ऑप्शन ए. शहराच्यो वणदी कोसळ्ळ्यो. जोशवा 6वो अध्याय 20वी वळ. लोकान बोबाट मारली. याजकांनी कोंब फुंकले. कोंबाचो नाद आयकतच लोकान झुजाची व्हड बोबाट मारली. शहराचे पागोर कोसळून पडले आनी लोकान शहराचेर धाड घाली. 8वें सवाल. नासाचो शिराप पडलेल्यो वस्तू कोणें व्हेल्यो? ए. कालेब, बी. आकान, सी. पिनेहास, डी. एलियाजर. सारकी जाप ऑप्शन बी. आकान. जोशवा 7वो अध्याय पयली वळ. कार्मीच्या पुता आकानान
नासासो शिरा पडलेल्यो वस्तूपैकी थोड्यो घेवन वेल्यो देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इस्रायलितांच्या विरोध पेटलो. 9 सवाल. कोणा विरोध झूज करतना सूर्य रावलो? ए. आया विरोध, बी. जेरिको विरोध, सी. आमोरीत राया विरोध, डी. मिद्यानिता विरोध. सारखी जाप ऑप्शन सी. आमोरीत राया विरोध. जोशुआ 10 अध्याय 12वी वळो. सर्वेस्परान आमोरीतांक इस्रायलीचे अधीन केल्ल्या त्या दिसा जोशुआ सर्वेस्पराकडे उलयलो आनी ताणें इस्रायलितां मुखार म्हळें, सुर्या गिबियोना वयर राव आनी तूं संद्रेमा आय्यलोना फलक्याचेर. आनी सुर्यो रावलो, संद्रेमी रावलो. गेसर लोकान फारीकपण आपल्या दुस्मानाचें. 10वें सवाल. जोशुआच्या दुस्मानाचेर सर्गार्थावन कितें पडलें? ए. बरफ, बी. उजो, सी. रेंव, डी. व्हड फातर. सारकी जाप ऑप्शन डी. व्हड फातर. जोशुआ 10 अध्याय 11वी वळ. सर्वेस्परान तांचेर आजेका पर्यंत मळबातावन व्हड फातर पडाशे केले आनी अशें जायते जण मेले. 11वें सवाल. जोशुआन वट्टूक कितल्या रायांक सलविलें? ए. 10, बी. 12, सी. 31, डी. 40. सारकी जाप ऑप्शन सी. 31. जोशुआ 12 अध्याय 26वी वळ. सगळे राय 31. 12वें सवाल. जोशुआच्या काळार जमते तंबू खंयसर उबारलो? ए. शिलोंत, बी. कानानांत, सी. जेरुजालेमांत, डी. गिलगालांत. सारकी जाप ऑप्शन ए. शिलोंत. जोशुआ 18 अध्याय 1ली वळ. इस्रायलितांचो सगळो समुदाय शिलोंत एकठांय जालो आनी तांणी थंय जमते तंबू उबारलो. 13वें सवाल. जोशुआ कितल्या प्रायेर मरण पावलो? ह्या सवालाची सारकी जाप कमेंट बॉक्सांत तिळशिया आनी सांगातास तुमी कितल्यो सारकी जवाबी दिल्यो म्हणून तिळशिया. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळोवन तुमच्यो जवाबी कॉमेंट केल्ल्या खातीर तुमकां धन्यवाद. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा आनी शेअर करा. परत मेळया मुखल्या व्हिडिओंत. देव बरें करूं.